विलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, दान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां पावस जाला. जुआंवचो वांजेल 7वो अध्याय 57-50 आनी 3 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 7 वर्सेस 40 to 53. ही उतरां आयकून लोक जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हळें, नीज जावन येवचो आसलेलो तो प्रवादी वस्सू. हेर वस्सू तो क्रिस्त म्हणाले, पूण हेर थोडे म्हणाले क्रिस्त गलिलियांतावन येवयेत गे. क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो, दाविदाच्या बेतलेहेमांत तो जल्मलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगला नाही अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धरून कैद करूंक सोदताले, पूण कोणीय ताचेर हात घालोना. पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी ताचे लागीं विचारलें, ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जाप दिली, वो मनीस उलयता ते भशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फरिसेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवल्यात गे. आमच्या फुडाऱ्यां पैकी जावं फरिसेवां पैकी जावं एकल्यान पुणी ताका येदोळ सत म्हणलें आसा? नियमशास्त्राची वळख सयत नासलेल्या ह्या लोकांचेर सिराप बेजला. ते जमलेल्या फरिसेवां मदें निकोदेम एकलो. तो आदी जेजूशीन गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तुवें एक गलिलियागार गाय. पवित्र पुस्तक वास, गलिलियांतावन कोणीय प्रवादी उपजना म्हूण तुका कळटलें. हें उतर आज आमकां फौसला जुदेवांचे आनी तांच्या फुडाऱ्यांचे बेविश्वास मुखार आमकां दाखोवन दितात. जेजवास ताका धरूंक म्हणून शिपाई धाडल्या वेळार तांचें उतर आयकून तूं तेत परिवर्तन जालें. ताका जेजूचेर तांणी हात घालोना. ते फाटीन सायले आनी फरिसेवांनी शास्त्रींनी विचारता आसतना तांणी जाप दिली, हो मनीस उलयता तशें हे दोळ मुसर कोणी उलोवंक ना. हे संवसारांत आयिल्ल्या जल्मोन आयिल्ल्या ह्या सगळ्या हे दोळ मुसर इतिहासांत जेजून उलयल्ले बरी कोणूच उलोवना आज मुसरी. आनी जेजूचे उलोवणें आजुनी संवसाराचेर गाजता. खंयच्याय मनशान उलयल्लीं उतरां आज आसात. थोडीं पुस्तकांनी बरोवन गेल्लीं आसा कोणी दिंपून आमकां आमच्या दोळ्यांत ते लिपोवन दवरलेले आसात. आमकां कळीत ना जाल्यार बुकान वचल्यार मात्र तीं उतरां कळटीत कोण कितें उलयलां म्हणून. पूण जेजून उलयल्लीं उतरां आजुनी संवसाराचेर गाजोवन आसात. सगळे संवसारांत आज मगच्या भावा आनी भयणी कितलो गी लोक आज जेजूक सत म्हणटा, जेजूक पाती येता. कित्याक सुवार्ता परगट जाल्ल्या वरवीं. पूण ही आमची काळजां कितलीं दारूण जाल्लीं पळया. कोण म्हणी आमच्या मदें सतमंतलो आसावे म्हूण ते एकामेकाक सांगतात. जेजूक तांणी सतमंतलो ना. जेजूक लागड काडूंक पळयले, जेजूक नेगार करूंक पळयले, जेजूची खेळकुळां करूंक पळयलें तांणी. पूण तांचें जिवीत परिवर्तन जालें ना. पूण देव आजुनूय तांचो मोग करता. आजुनूय त्या इस्रायल परजेचो आजुनूय त्या जुदेवाचो तो मोग करता. जुदेव आजुनूय मगच्या भावा आनी भयणी जेजू खंडीत तांकां राखता आनी सांबाळटा आजुनूय. आनी आमकां तांणी तशें उलयल्ल्या वरवीं आमकां सुवार्ता परगट जाल्या. तांणी इन्कार केल्ले वरवीं सुवार्ता आमकां पावल्या. त्या आपोस्तलांनी आमकां सुवार्ता परगट केली आनी आमी जेजूची वळख दवरूंक पावल्या. आमचें जिवीत परिवर्तन जावंक पावलें. आनी आज मगच्या भावा आनी भयणी जर आमच्या जिवितांत जेजूक आमी पातयेवनी, जेजूचेर आमी विश्वास दवरनी, जर आमी एक पातकेजीनी सांडूना आजुनूय तर आमी खंय फटकीरपण करते आसा म्हणून आमकां कळून येजे मगच्या भावा आनी भयणी. संवसारांत जियोवचें आनी देवाचें उतर वाचचें आनी त्या उतरा प्रमाणे जियेना जाय जाल्यार खंडीत तें फटकीरपण म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. जर आमी वाचता जाल्यार जाकोबाच्या पत्रांत 1 अध्याय थंय 22वें वाक्य अशें सांगता. देवाचें उतर अशें सांगता, देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय, ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. अकस्स म्हणजे आमी जर देवाचें उतर आयकूनी त्या प्रमाणे आमी जियेना
ह्या त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडिनाव ह्या त्या प्रमाणे आमी खंडीत जावन आनी की पात कागद पडता जाल्यार मगच्या भाव आनी भयणी सुवार्ता आमी परगट केल्यार तांणी ते आयकून घेवना त्या फरिसेवांनी शास्त्री आनी जुदेवांच्या परिगतेक आमी पावल्या गे आज जायतो लोक परिवर्तन जाता काली क्रिस्तांव म्हणून हेर समर्थीचो जायतो लोक आज परिवर्तन जावचे आमी पळयता जायत्यो हजारांनी साक्षी आमी पळयता यूट्यूब चॅनलार आसात मगच्या भाव आनी भयणी तातूंत म्हाका दिसता आमी एक जायचे मगच्या भाव आनी भयणी आमची साक्ष खंडीत जावन जेजू खातीर आमी जियेता आनी जेजू खातीर आसा हांव म्हणलें एक साक्ष आमची खंडीत जावन हे जे मगच्या भाव आनी भयणी जायत्यांच्या जिवितांत जेजून अजापाने अद्भुतां केल्ली आमी पळयता देखून जेजूक कस्तिलो कित्याक ताणें अजापाने अद्भुतां केली तांकां तें पळोवंक नाका आसलें कित्याक तांचे तावन कांयच जायनासलें ते दळा तांकां तो भावार्थी नासलो तांची रुल्स एंड रेग्युलेशन चड आसली सोडून देवाच्या उतराचेर घमान उणें आसलें आनी 600च्या की चड रुल्स एंड रेग्युलेशन्सांनी जुदेवांनी करून घाल्ल्यो पूण ते जावन ते पाळिनातले हेरांक खंडीत जावन जायतें पाळोवंक तांकां दबाव घालताले देखून जेजून सांगलें व्हडले व्हडले ओजी लोकांच्या माथ्यार दितात पूण तुमी जावन ताका हात बोट लायनात म्हणून हेच फरिसेवांक शास्त्रींक जेजून खंडन केल्लें आनी स्टार्टींग तावन आखेर म्हणसर तांच्या जिवितांत जेजून केल्लें खंडन चड आसा तांकां पूण जाल्यार तांच्या जिवितांत परिवर्तन म्हणलो शब्दूच आयलो ना जेजूचो उजवाड तांकां मेळ्ळो ना तांच्यो मोती कोड्यो जावन आशिल्ल्यो कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या 2 कोरिंथियन दुसऱ्या पत्रांत 4 अध्याय 4 वाक्य अशें आमकां सांगता तांच्यो मोती अविश्वासी मोती पळया सैतानान ह्या म्हळ्यार संवसाराच्या अधिपतीन कुड्ड्यो केल्ल्यो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून 4:4 अशें सांगता सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचो अविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात जर आज आमी देवाचे उतार वाचून त्या प्रमाणे जियेना जाल्यार त्या प्रमाणे जिवंक आमकां जायना जाल्यार आमच्यो मोती त्यो कुड्ड्यो जाल्यात त्या ह्या संवसाराचे अधिपती म्हळ्यार सैतान ह्या देवसार ताणें आमच्यो मोती कुड्ड्यो केल्यात देखून सुवार्थ मारिपात परगट जाल्ले देवाची महिमा आमी पळोवंक शकना म्हणटा पवित्र पुस्तक आमच्या जिवितांत तशें जावचें नाका आमच्या जिवितांत खंडीत जावन बदलावन जावं दी आनी आज देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करया आमी त्या फरिसेवां बरी शास्त्री बरी जुदेवां बरी जावचें नाका पूण आमी जावया देवाचे नीज भक्त जावया जेजूचे पटलावदार आमी जावया जेजूची महिमा परगट करचे तसले आरशे आमी जावया आमच्या मुखांतर जेजू प्रतिबिंबीत जावं दी हेरांच्या जिवितांत तो वचूं दी देखून असल्या कामांनी आमी खंडीत जावन मेतेर जावया आनी जेजूची वळख हर एकल्याक दिवंक आमी प्रयत्न करया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कुशेन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बापया खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता